अम्मయ్య पल्ल्याचे क्लासक प्रिपेअर जाऊन पुढं जाऊन गेला. ओ आजी तारीख कितल्या 15 नवा. आजी मिगेल फ्रेंडल पुत्तले एक ಹೊರಡಿ ಕಸಿಲೆ तक वच काशील मो. हाव रेडी दल्ला हंगा तुम्ही येनत्वा जाऊ येता बाही पत्तोळी ಹೊರಡಿ ಕಸುಚೆ मिगेल फ्रेंडल पुत्तले ಹೀನ ಖರ್ಚು ಪಡೆಲ್ಲ ರೀ हिगेल फ्रेंडल पुत्तल ಹೊರಡಿಕೆ ಮನ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿ ರೆಡಿ ದೊಂಗನ್ बसला. तुम्ही येतंत ಹೊರಡಿಕೆ मुहूर्त जाऊनत की म्हणू तुमको गोत ना मा हे ಹೊರಡಿಕೆच मुहूर्त वग्गी असूचे हे वग्गी रेडी दे येत. हा हा जायत गो तू बाहेर सो रे हांव येता. म्हाका कशी कसने चड रेडी दवचक ना. टाई कशी घालून घेतलीस शर्ट घालला पॅन्ट कशी घालून घेतलीस तांतू जेवचे काय नका आजी पुणी ते शर्ट चेंज करणे येते मग केन्नाय त्यांची ड्रेसर तुमगे ठेवचे कोंक येता. कोण नाक दाय हिगेल किरकिरी हा जायत मरे ती विंगड घालून घेऊन येता. तांका कसने पुणी गिफ्ट देऊ का नवा कसन देऊया. आणि आता हांव खंय गिफ्ट सोदूं घेवन बसची गो मग तितले टायम वरे ना मो. आणि त्यांनी पेटयलेलें तें इन्विटेशनान तो आशिर्वादवे उडुगोरे म्हणून सांगून बरयला नवे तशें आमी आजी वराय तोक्कलाक वचूंक घेवन आशिर्वाद दिवंक येवया. आणि कसं करचें तशी तू तांणी इन्विटेशन दिवचें घेतना तांकां कसं की दिला नवा. हा एक किरगी आणि एक शर्ट पीस आणि पॅन्ट पीस दिला येते. जायत जायत वचा हांव रेडी जाल्लें तूं आनी कितें जाय न्ही. हा हांव येता असा इथे गुंडान स्कुलातून घरा येवचे भितर आमी ओग्गी येऊ का. गुंडाक आज एक्झाम आसता वा ताकाची स्कूल चुकूसूच नाका म्हणून स्कुला पेटयला. आमने ಹೊರಡಿಕೆ वचून येता ती. कोण कोणाला जेवण जाय न्ही तांणी पुरो जेवणाक येया. अय्यो देवा सांगूंक न्ही एक मिनिट वर जाय न्ही हांगा हॉलान तशी पुरो जन जेवणाक गेलें ती अशें आसल्यार येत हांगा हॉलान तो हरडीक पळोवचें कोणें. हांव पळोवंक घेवन बसता. माये हांगा कोणी तरी आसात की. कोणी ना मामा हांगा बैसात तुम्ही व्हडणे. गम्मत जाल्ले हरडीक मात्र मुहूर्त चिके वग्गी जाल्ले नवा. चाललं तिके दीग जाल की म्हणून. आणि ते चलयेल गळ्याक एक भांगर आशिल्लें नाही पळेल गो ते खंयची डिझायन ते. माये तुमी कशें लेक्को नाका ती हांव आत्ता येता. मिगेलें सीट चिके पळोवंक घेयात येता. हा जायत मामा तुम्ही वचून येत हांव पळोवंक घेता. हे पत्तोळे तें सीट रे कोणी आयिल्लें रे सांगल्यार पुरो तूं त्यांची सीट पळयता बसका म्हूण काय ना. तशी नाही ते खंय तुकून जेवण येवन बसता म्हणून कळना. आणि तांणी येवन बशील मागीर तांकां उठकराचें समजत वा ताका हांव पळयता आशिल्ली. माये हांव हांगा बसयत की कोणी आसात की. वय 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 हांगा आसात मामा आत्ता येता ती. ओ होय वा कोण तांणी तुमगेले संबंदीक वा. नाही आनी कोण तुमगेलें गुर्तच वा. ना आनी कोण माये. कोण म्हण म्हाका काय गोत ना मामा. जाल्यार रे म्हाका सांगून चमकला हांव येवचे वराची के सीट पळोवंक घे म्हणून तशें देखून हांव पळोवन घेता आसा. मिगेल भरवसेर तांणी सोण चमकल्ली ती. कसा नमुने माय की अब्बा गुर्त नत्तिल्लें कोरे सीट रिजर्व कोन्न दवरतास. हे पत्तोळे हंगा व्हडला मुगा तूं तें खंय पळयतास. तो मामनी काय ಏನಿಮು कसाने तुका तें माम्मा खावो सुचाक दवासी की. ते मम्मा कोरे हंग पान गला अकस्मात ते मम्मानी ಏನಿದಲ್ಲ ರೀ ते पानंत ಒಳ್ಳಲ್ ಪುರ ವೇಸ್ಟ್ जात म्हणून म्हाका आलोचना. हे चणे गाशीक मीठ घालनी न्ही गो रंदय ठीक जावंक गेला. होय आणि दाळी तो सेकंड राऊंड आयलेल ना मो. गोड्डी बरे मस्त गोड केला. जेवण काय तितले सांगचे तितले ना नवे. पळय गो पत्तोळे हंगा ರಂದಯಕ ಮೀಟ್ ಗಾನಿ ರಂದಯ ತೀಕದಲ್ಲ ಗೊಡ್ಸಿ ಪುರ ಗೋಡದಲ್ಲ ಮುನ್ ಸಂಗನು ಅನ್ನಿ ಪಳೆ ಪನ್ನಾರಿ ಒಳ್ಳೆಲ್ ಪ್ರತಶಿ ಸೋಣಗೆ ಚಮಕಲೆಂತಿ एक चिल्ल्याला ಹೊರಡಿಕ म्हणून सांगताना एक जेवणा विषय रे त्या चिल्ल्याला आनो कितले कष्ट करता. होई ते पाप एक दुवेल ಹೊರಡಿक कोरका म्हणून तान तागे सगळे जीवनाचे दुड्ड पुरा ಒಟ್ಟು करून दवर नसता. तशें आसतना जनान पुरा एक दोन कसं चड होणी जाल्ले म्हणून सांगून त्यांची हायलायट करचेक पळोवने चिके एडजस्ट करून वचका. एक ಹೊರಡಿಕೆ प्रोग्राम म्हणताना ಕೆಲವು ಪಂತಕ ಕೆಲವು चड होणी जाता. मीठ चड पडचे एक ಕೆಲವು ಪಂತ मीठ उणी पडचे गोड चड पडचे पुरो जाता. कसले म्हणटा त्या तितले जनाक रांदप रेडी करका ना आतां पळय इतले फूड वेस्ट जावन गेले. माम माम हंगे हंगा थँक्स माये तुम्ही म्हाका सीट रिजर्व करून दवरल्याक.
हांव खंय चमकलेलं म्हणा रे त्या चेल्ल्याला अन्नानं म्हाका चिके उस्तुवारी पळोवंक कापयलेलें जेवणाची पुरा तांणी लेकील पशी चड जन आयलेन खंय तशें देखून तांकां रांदपा विशयार एक ಸ್ವಲ್ಪ गडबिडी जातास हो होय वे हांव लेखले तवळी हांकां कसं की गडबीड जावन चड उणीदल्ला म्हणून होय मामा त्या चेल्ल्याला न्हू मस्त टेन्शन रस तांणी दुर्बळ खंय नवा आनी ह्या ಹೊರಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ तांणी मस्त लोन काडला खंय पळयल्वा आतां ताजे वयर हें जनान पुरा मीठ उणी जाल्लें चड जाल्लें तीख जाल्लें गोड जाल्लें म्हण सांगून अशी सोण गेल्या रे तांकां आनीकय बेजार जायना वा ह्या ಮೂಲಕ आम्ही तुमका एक सान संदेश दिवचेक प्रयत्न करता आसची ते कसन म्हळ्यार खंयचे होर्डीक आसूं त्या होर्डीकेक जेवण तें हें म्हणून मस्त खर्च आसता एक चेल्लेला अन्नाक तशें देखून आमी तांगेले ಬಗ್ಗೆ कंप्लेंट करनाशी आशिल्ल्यान तुजी एडजस्ट करून घेवन वचका अशी सकट आमी कंप्लेंट करता आसल्या रे त्या चेल्लेले पेरंट्सांक कितले बेजार जाता तें आमी अर्थ करून घेवका आनी पुरा फंक्शन अंतू जालें तितलें म्हणटाक प्लास्टिकाचे यूज चिके उणी करा ती आनी फूड सकट वेस्ट करचे सकट कोर नाका ती कसं म्हणा रे आमगेले ह्यांची देशांतू कितलीकी जनाक वेळोवेळाक खाण जेवण पुरा मेळना अन्नम परब्रह्म स्वरूपम म्हणटा ते म्हळ्यार शीत एक देवाल म्हणके तशें देखून तुमी फंक्शन अंत दो खंय दो शीत वेस्ट करनाका ती आनी अकस्मात खंयचे फंक्शन अंतू शीत चढावत वरलें म्हूण सांगला रे तुमी खंयच्या आश्रमाक दान करा ती आतां आमी आमगेले व्युवर्सांक एक क्वेश्चन निमगिता ती ताका तुमी फन्नी जावन आन्सर दिवका कोणाल आन्सर मस्त फन्नी आसता की तांगेलें नांव आमी आमगेले नेक्स्ट व्हिडियोंत काडटाची क्वेश्चन अशें आसा तुमगेले पुत्तान एका तळ पोळ काडला रे ताका तुमी कसं नांव दिताची हाजे आन्सर आम्ही नेक्स्ट एपिसोडान दिता ती तुम्ही आणि काही कोणी पातळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती आणि थंयचे आशिल्ले नोटिफिकेशन आणि बेल आयकॉन प्रेस करा ती तेन्ना तुमकां आमी घालाल प्रति व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येता आणि तुमगेले अभिप्राय कसले असले कमेंट सेक्शनात घालाची आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटाची धन्यवाद.